निमाणो शुक्रार. निमाण्या शुक्राराक वेगवेगळी नामां आसात. तुळवेंत आमी कप्पू दिना म्हणटात. पूण इंग्लिशांत गुड फ्रायडे म्हणटा. कोंकणींत बरो शुक्रार म्हणूंक जायना. तर गुड फ्रायडे म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें आनी खंय थावन आनी कशें ही एक रिवाज गुड फ्रायडे म्हणची रिवाज सुरू जाली ह्या विशयांत थोडी समजणी आज जोडया. गुड फ्रायडे कोंकणींत असलो समजचो येना कित्याक आमी निमाणो शुक्रार म्हणटा. पूण इंग्लिशांत गुड फ्रायडे म्हणटा. आतां गुड म्हणटाना आमी समजून घेता कांय तरी बरें आसा. आनी गुड फ्रायडे विशीं चिंतना आमकां बऱ्यांतलें बरें मेळ्ळां. तें जावन आसा आमचें साल्वासांव. जेजू आमचो देव आपणाचो जीव कुर्सार अर्पुचे मुखांतर आमच्या पातकांचेर जैत ताणें वेलें आनी सासणीक जिवीत ताणें आमकां जोडून दिलें. त्या देखून असलें एक बरेंपण दुसरें खंयसरी मेळना, दुसरें कोणेंय आमकां दिवंक ना, जेजून आमकां दिलां. आनी त्या देखून आमी हो दीस बरो शुक्रार वा गुड फ्रायडे म्हणटा. पूण चरित्र्या पळोवंक गेली जाल्यार हें सारकें न्ही. गुड फ्रायडे वा गुड म्हणचो शब्द ह्या शुक्राराक खंय थावन आयला हाचे विशीं स्पश्टता ना. वाद विवाद आसा. कॅथलीक एन्सायक्लोपिडिया सांगता की ह्या शब्दाचो आरंभ कसो जालो आमकां कळीत ना. पूण थोडे म्हणटात हो गॉड्स फ्रायडे म्हणजे देवाचो शुक्रार त्या शब्दांत आयला. प्रत्येक जावन हो शब्द जर्मन भाशेंत वापरतात. मध्य काळार म्हणजे मेडिवल टायम्स ह्या संदर्भार गुड म्हणल्या शब्दाक पवित्र म्हणचो दीस आसलो. त्या पाड तळार कोणना हो एक पवित्र शुक्रार जावंक पावला कोणना. होली फ्रायडे वा गुड फ्रायडे म्हळ्यार गुड म्हणल्या शब्दाक पवित्र होली म्हणचो शब्द आसा. त्या देखून हो पवित्र शुक्रार जाला कोणना. कशें आमी निमाणो वा होली थर्सडे म्हणटा इंग्लिशांत, तशें हांगासर होली वा गुड फ्रायडे म्हणटा कोणना. अशें स्पश्टता ना जाल्यार ताचो फाटलो अर्थ इतलो आसा आमकां बऱ्यांतलें बरें मेळना तें जावन आसा आमचें साल्वासांव. देव बरें करूं.